मोगाचनो वर्बम दोमिनी कोंकणी चॅनलाक तुमकां मोगाचो स्वागत। आज आमी समेस्त संता भक्तांचे परब आचरण करता आणि आज आमकां सोम्यान सांत जावंक आपोवणें दिला। मोगाचनो हे फेस्त आमकां हर एकल्याक संतीपणाचे वाटेन चलोवंक आपोवणें दिता। मोगाचनो सांत म्हळ्यार कोण? सांत भक्त सरकार जावन देवून आयिल्ले असामान्य मनशांनी मुगार ते आमचे बरीच सामान्य मनीस, पूण तांचे जिवीत तांणी असामान्य रितीन जियोवन दाखयले। सामान्य संगती असामान्य रितीन केल्ले विशेष मनीस ते। विशेष जावन तांचो भावार्थ जियोवच्यांत, पेल्याचो मोग करच्यांत, पेल्याची सेवा करच्यांत, तांची जबाबदारी पाळच्यांत, तांचो भेस जियोवच्यांत असामान्य आसात दाखयले व्यक्ती जावन आसात सांत भक्त। खंयचोय भेस तो जावं दी, खंयचेय काम ते जावं दी, खंयचेय आपोवणें जावं दी, तांच्या आपोवण्याक सरी जावन, भेसाक सरी जावन पवित्र आणि भाग्यवंतपणे जियोवचे जावन आसा सांतीपणाच्या वाटेन चलचे। ह्या दिशेन समेस्त सांत भक्त आमकां खंडीत जावन आदर्श देख। मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जर संत भक्ताची वळेरी पट्टी आमी पळयता थंयसर आमकां वैविध्यता पळोवंक मेळटा। पवित्र सभेंत पापसाहेब सांत आसात। तकल्याक सांगचे तर बाबा जुआंव पावल दुसरो, बाबा पियूस दावो आनी साबार। पवित्र सभेंत बिसाहेब साबार सांत जाल्यात। तकल्याक ऑस्कर रोमेरो, ऑगस्टीन आनी हेर साबार। पवित्र सभेंत याजाक सांत जाल्यात। तकल्याक जुआंव मरी वियान्नी, भगवंत डॉन बॉस्को आनी हेर साबार। पवित्र सभेंत दियाकोन सांत जाल्यात। तकल्याक मार्तीर सालोरेस आनी हेर साबार। पवित्र सभेंत जायत्यो धार्मीक भाव भयणी सांत जाल्यात। जेजूचे ल्हान फोर सांत तेरेज, मदर तेरेजा, सांत अल्फोन्सा आनी हेर इत्यादी म्हणयेत। तितले मात्र न्हय मोगाचनो, पवित्र सभेंत लायीक कुटुंबांत जियेल्ले सांत जाल्यात। लग्न जावन एक मोगाचे भाग्यवंतपणी कुटुंब बांदून हाडिल्ले व्यक्ती, कुटुंबांतली जोडी सयत भाग्यवंत जाल्ले देख आमकां पळोवंक मेळटा। विशेष जावन जेजूचे ल्हान फूल तेरेज हांची आवय बापूय भाग्यवंत लुईस आनी झेली मार्टीन आनी भाग्यवंत जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटात। तितलेंच न्हय मोगाचनो, पवित्र सभेंत तरणाटे सांत जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटा। परस भाग्यवंत म्हणून पासारल्लो, आधुनीक काळाचो जीन्स पॅन्ट घालुल्लो, कंप्युटर वापरलो कार्लोस आकुतीस ह्या आधुनीक माध्यमाच्या काळार एका युवकाक भाग्यवंतचिनी सारूंक साध्य आसा, संतीपणाच्या वाटेन चलोवंक साध्य आसा म्हणून ताणें आमकां दाखोवन दिला। मोगाचनो, पवित्र सभेंत सांत भक्त एका सोबीत फुलांच्या तोटा बरी, थंयसर सर्व तराची फुलां आसून देखतल्यांक परमळ दितात आनी सोबाय दितात। मोगाचनो, सांत भक्त कोण? हांवें सांगले सांत भक्त असामान्य व्यक्ती न्हय, सामान्य व्यक्ती। आनी की सोंप्या उतरान म्हणजे तर सांत भक्त कालचे पातकी पूण आयचे सांत। जल्मताना कोणी सांत जावन जल्मूंक नात। पवित्र पुस्तकांत नदर घाल्यार आमी पळयता पातकी आसले समाजांत कीळ रितीन पळयतले व्यक्तीच पवित्र सभेंत श्रेष्ठ सांत जाल्यात। धाकल्याक सांगचे तर मातेव एक सुकागार सूप वसूल करचो व्यक्ती समाजान ताका पातके म्हणून वला आयिल्लो, पूण जेन्ना सोम्याचो ताणें पाटलाव केलो तो एक भाग्यवंत व्यक्ती जालो। साऊल पवित्र सभेक दोग आरंभ केल्लो व्यक्ती, जेजूच्या पाटलावदाऱ्यांक कश्टूंक तयार जाल्लो व्यक्ती, केन्ना सोम्याक ताणें अनुभव केलो एक नवो व्यक्ती तो जालो। भाग्यवंतपणाच्या वाटेन तो चल्लो, साऊल आसलो बावलो जालो। अगुस्तीन संवसारी कुशालया लागतान संवसारी जानवाया फाटल्यान गेल्लो मनीस,
सोम्याचे उतर ताणें वाचले, ताजे देवाचे उतर ताजे जिवीत बदलूंक शकले. एक आगुस्तीन महान बिस्प जालो, पवित्र सभेचो दोतोर जालो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देव आमचे भूतकाळ पळयना. देव आमच्या जिवितांत कितें घडलां तें पळयना. बगार मुखार आमी कितें जावंक जाय तें पळयता. देखून आमी खंयच्याय परिस्थितींत आसल्यार, खंयच्याय परिस्थितींत आमी आसल्यार सोम्याक भेटून भाग्यवंत जावंक आमकां आपोवणें आसा. दुसऱ्यान मोगाच्यान आमी सांता भक्तांक कित्याक मान दिवंक जाय. जायते फावटी आमी सांता भक्ताक मान करता आसतना आमकां पंगडाच्यांनी अपवाद करचो आसा की आमी देवाक आराधन करच्या की सांता भक्ताक आराधन करता. पूण मोगाच्यान आमी असल्या मनशाक सारकी दीप जाप दिवंक फावो. उडास आमी दवरूंक जाय. आमी केन्नाय सांता भक्ताक आराधन करिना. आमी करचें आराधन केवळ त्रिदादीक मात्र, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. पूण सांता भक्तांक आमी दिवचें केवळ मान आनी गौरव. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमचे बरेच ते मनीस जावन जियेल्ले, पूण वर्त्या रितीन देवाचो मोग ताणें केल्लो, भाग्यवंतपणाची वाट ताणें चल्ल्यात. देखून देवान तांकां सर्गींचे जिवीत फावो केला. देवाचें दर्शन पळोवंक तांकां अवकाश मेळ्ळा. देवाचे मुखार सर्गी निरंतरी देवाचें आराधन करचे भाग आनी आमचे खातीर विनंती करचे भाग देवान फावो केला. देवाचे इश्ट जावन सर्गार ते सोंपतात आनी आमकां वर्त्या जिविताची देख ताणें आमकां दिला. देखून आमी सांता भक्ता लागीं विनंती करता, म्हणून आमा बसत विनंती कर. तर मोगाच्यान सांता भक्ताची देख आमचे मुखार आसतना आमी कशे सांत जावयेत. हाका जाप हाच्या वांजेलांत आमकां मेळटा. जेजू 8 भागी ह्या देवाच्या उतराच्या घडितांत आमकां कशे सांतीपणाच्या वाटेंत चलयेत म्हणलें जेजू आमकां शिकयता. ह्या 8 भागेंत आमी पळयता जाल्यार जेजू इतलेंच म्हणटा, जर तुका सांतीपणाच्या वाटेन चलोवंक जाय तर हें कर. जो मनीस संपूर्ण तरान देवाचेर बंदून रावता, जो आपल्या भक्तां खातीर रुदान करून जिणी परिवर्तन करूंक निरंतर प्रयत्न करता, जो आपले जिवीत सादेपणी आनी भोळेपणी जियेता, जो देवाची खुशी करूंक निरंतर प्रयत्न करतात, जी तांच्या जिवितांत हेरांक दया दाखयतात, आपुलता दाखयतात, जी नितळ आनी निर्मळ खालसा मनाची आसात, जी कुटुंबांत समाजांत समाधान हाडूंक वावुरतात आनी जे सोम्या खातीर भावार्था खातीर कश्ट दगदोणी सयत भोगूंक तयार आसात, तांकां भाग्यवंत जावंक सांत जावंक साध्य. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज समेस्त सांता भक्ताची परब आचरण करता आसतना आमी सांतीपणाच्या वाटेन चलया, धैर्यान थीर भावार्थान जिणेच्या सर्व संदर्भांनी निराशी जायनासतना भाग्यवंतपणाच्या वाटेन चलोवंक, सांतीपणाच्या वाटेन चलोवंक जाय असो आदार सोम्या लागचो आमी मागून घेवया.